नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाची मुखेल खबरो। असो पेपर आसतलो म्हणून विद्यार्थ्यांक दाखयल्लो एक पूण प्रत्यक्षांत परीक्षे वेळार काडलो भलतोच पेपर पळोवन विद्यार्थी जाले आबूज। तिडकल्ल्या काणकोणच्या मुळाव्या शाळेच्या पालकांनी भाग शिक्षणाधिकाऱ्याची घेतली भेट। मयेच्या श्री माया केळबाय पंचायतन देवस्थानामदी निर्माण जाल्ले कोफुसांव मिटोवचे निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करून करची चौकशी। मैसूर मंत्री बाबूश मोन्सेराता कडेन मयेच्या नायक गटान केली मागणी। कोडार आयआयटी प्रकल्पाविशीं खासा ग्रामसभा घेवपाक थळावे सरपंचाक अपेस। बेतोडेच्या ग्रामस्थांनी सरपंचाक अपात्र थारावपा खातीर फोंडे गट विकास कार्यालयात सरपंच आड याचिका केली दाखल। पोरणे गोंय ते मिरामार दर्यांत बेकायदेशीर नुस्तेमारी आसा सुरू। थळाव्या नुस्तेकारांनी उक्तायली तिडक। संबंधीत खात्यान करची कारवाय थळाव्या नुस्तेमारांची मागणी। अडफडे आमदार मायकल लोबोन बंद उडयले इमारतीचे बांदकाम। न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून चालू आशिल्ले खंय बांदकाम। आणि बंगळुरूसान गोंया येवपी टेम्पो ट्रॅव्हलरचो भिरांकूळ अपघात। एकलो गंभीर आणि 7 जाण जखमी जाले। गोंयासान म्हाल घेवन वचपी ट्रक अनमोड मार्गाचेर उमटलो। आता खबर विस्तारान। नवे शिक्षणीक धोरणा प्रमाण प्रश्नपत्रिका अशी आसतली म्हणून शिक्षण खात्यान शिक्षक तसेच विद्यार्थ्यांक एक मॉडेल पेपर दिल्लो। पूण परीक्षेच्या वेळार गणिताचो पेपर वेगळोच आयिल्ल्यान विद्यार्थी आबूज जाले। गणिताचे प्रश्नपत्रिकेत दिल्ले प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या तकलेवेल्यान गेले। प्रश्नपत्रिकेतल्या प्रश्नांक कितें उत्तर बरोवप तेच तांकां कळना जालें। विद्यार्थ्यांनी गणिताच्या पेपरा वेळार जाल्लो गोंधळ पालकांच्या कानार घालो। ह्या प्रकारावेल्यान पालकांनी नाराजी उक्तायल्या। तशेंच शिक्षण खात्यान हातूंत लक्ष घालून विद्यार्थ्यांक समजतात तशी प्रश्नपत्रिका काडची म्हणून मागणी केल्या। नव्या शिक्षणीक धोरणाप्रमाण अभ्यासात काय बदल जाला? नव्या शिक्षणीक धोरणाप्रमाण बदलिल्लो अभ्यासक्रम सध्या विद्यार्थ्यांक शिकयतात। महत्वाची गजाल म्हळ्यार अभ्यासात जाल्ल्या बदलाक लागून प्रश्नपत्रिकाय बदलल्यात। पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांक हे सगळें नवें। वर्गांनी भुरगीं शिकली आसतली, तांणी परीक्षेच्या दृश्टीन अभ्यासूय केलो आसतलो, पूण विद्यार्थ्यांक हे सगळेंच नवें। देखून परीक्षेच्या वेळार अशी प्रश्नपत्रिका येतली म्हूण शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक सांगिल्ले। ते प्रमाण एक मॉडेल पेपरूय शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक दिल्लो, पूण जसो पेपर दाखयल्लो प्रत्यक्षात परीक्षेच्या वेळार भरतोच पेपर आयलो। हो कितें प्रकार ते विद्यार्थ्यांक कळनाच जाले। तांच्या सगळे तकलेवेल्यान गेले। परीक्षेत गणिताच्या पेपरा वेळार जाल्लो गोंधळ विद्यार्थ्यांनी पालकांच्या कानार घातलो। ह्या प्रकाराचेर तिडक उक्तायत काणकोण सरकारी मुळाव्या शाळेत शिकपी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी भाग शिक्षण अधिकाऱ्याक निवेदन दीत नाराजी उक्तायली। विद्यार्थ्यांक कळटा तसो पेपर काडचो म्हणून पालकांनी मागणी केल्या। ऐकात पालकांचे म्हणणे। आम्ही सगळी काणकोणची तिसरेची पेरेंट्स, तिसरेच्या विद्यार्थ्यांची तिसरेक ह्या फावट पयल्याच फावट NEP लागू केला आणि एक्झाम जाली भुरग्यांची, ज्या वेळार युनिफॉर्म पेपर म्हणजे सगळ्यांक सेम पेपर आयिल्ले फूल गोवा। त्या पेपरांची पातळी भुरग्यांक समजोवपा सारकी ना अशें आमकां पेरंट्सांक आनी खुबशा टिचर्सांक सुद्दां दिसता। आमी ज्या सर्वे केली टिचर्सां कडेन आनी पेरंट्सां कडेन आमकां अशें दिसलें की जो लेवल त्या पेपराक आसा तो तिसरेच्या भुरग्यांक समजोवपा सारको ना। दुसरें म्हणल्यार गणिताचो पेपर स्पेशली जेन्ना आयलो तेन्ना जो मॉडेल पेपर SCERTन धाडलेलो तो पेपर आनीक एग्जामीक जो पेपर आयला त्या पेपरान खूब फरक आसा। अजिबात सिमिलॅरिटी ना। गणिताचो पेपर जो आसा तो खंयच्याय भाशेचो किंवा परिसर अभ्यासाचो पेपर असो दिसता पेपर जेन्ना ओपन करून पळयत जाल्यार। आनी फर्स्टाचे जे 2 क्वेश्चन आयला पेपरान ते डायरेक्ट टेक्स्ट बुकान ज्यो स्टोरीज दिला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करपा खातीर त्या स्टोरीचेर बेस्ड क्वेश्चन विचारला जे आमी तरी केन्ना गणित पेपरान पळयले ना। दुसरें म्हणजे NEP आतां स्टार्ट केल्ले कारणान भुरग्यांक ती समजोवपा खातीर टायम दिवपा जाय आसलो। मराठीच्या पेपरान आमी डायरेक्ट आतां निबंध म्हणण्या पेक्षा लेटर रायटींग दिला। लेटर डायरेक्ट योगा दिनाचेर लेटर बरोवपाचें तिसरेच्या भुरग्यांची वोकॅब्युलरी तितली डेव्हलप अजून जाल्ली ना। सो ती डेव्हलप करपा खातीर बी भुरग्यांक थोडोसो टायम दिवचो अशें आमी त्या लेटरान मेन्शन केल्लें आसा। आनी एक म्हणल्यार परिसर अभ्यासाचो जो पेपर जालो
त्या पेपरार सजावटीसाठी तुम्ही सीडीचा वापर कसा कराल, जुन्या सीडींचा. आमच्या भुरग्यांनी अजून सीडीज पळयले ना, कित्याक आमीच स्वता पेन ड्रायव्ह यूज करता, स्वता कंप्युटर सध्या सीडी ड्रायव्ह आसनात म्हाका दिसता कंप्युटरान. सो तेन्ना भुरग्यांक सीडी कशी खबर आसतली. सो अशें पेपराक पळोवन सगळीं भुरगीं गोंधळिल्लीं आसा. थोडे भुरग्यांक पेरंट्सां कडल्यान अशें कळ्ळें की एक क्वेश्चनाचेर पावतकीर भुरगीं फुडें पेपर बरोवपाचीच थांबलीं. तांकां फुडें वचपाक भंय दिसपाक लागलो. सो NEP आमी जेन्ना म्हणटा शिक्षण एन्जॉयेबल करपा खातीर आसा, तेन्ना हे पयल्याच फावटीचे आयिल्ले पेपर जर भुरग्यांक इतलो मानसीक धक्को दितात जाल्यार डिपार्टमेंटान आनी SCRTन त्या पेपरांचेर आनी त्या लेवलाचेर विचार करपाची गरज आसा अशें आमकां दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान सोयरू कोमरपंत. मयेच्या श्री माया केळबाय पंचायतान देवस्थानामध्ये निर्माण जाल्ले खोफुसांव कायमचे मिटोवचे, निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करून चौकशी करची अशी मागणी मयेच्या नायक गटान महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांचे कडेन केले. एका शिष्टमंडळान हे विशीं महसूल मंत्र्याक निवेदनूय भेटयलां. पळयात पुरे बातमी. मया श्री माया केळबाय पंचायतन देवस्थानामदीं निर्माण जाल्ले कोफुसांव कायमचे मिटोवचे म्हूण मयेच्या नायक गावस आनी गोसावी गटाचे प्रतिनिधी बिरेस्तारा महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांकां मेळ्ळे. ह्या प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मंत्र्या मुखार दवरून तांकां निवेदन भेटयले. माया देवस्थानाचो जो विशय येल्ल्या वर्सा जो गोंदळटा, उत्सव बंद पडटा, उत्सवाक खंड निर्माण जाता आनी हितून आमी भयंकर वर्साचे वर्सा प्रयत्न करीत आसता की देवा सुरळीत हे आमचे उत्सव मायाचे केळबाय पंचायत देवस्थानाचे उत्सव सुरळीत कशे जातले हेजेर आमी नायक गांवस गोसावी सदांच आमी लक्ष दवरून आसता आनी कसलेच ह्या कार्यक्रमाक विघ्न पडोंक जायना म्हणून आमी सदांच प्रयत्न करीत आसता. गोंयचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाब मोन्सेरात आमी गेले आनी आमी वचोन तांकां एक संपूर्ण आमच्या देवस्थानाची, आमच्या महाजनाची, आमच्या अधिकारांची ही तांकां फायल दिल्लेली आसा आनी प्लस आमी तांकां जे आमचे जे अधिकार आसा आनी हे आमी हे महाजना पासून कशे वंचीत आसा, अजून हो महाजनांचो आमचो विशय कित्याक सुटना ते सुद्दां आमी थोडक्यान ताका सांगलेलें आसा. आमचो सगळो डॉक्युमेंट कितें आसा ते ऑलरेडी ते सगळे ताका दिल्लेले आसा. तेन्ना आमकां मुन्सिपल सरान आमकां एक आश्वासन दिलें की जे तुमचो कितें आसा, जे तुमचे कितें महाजना बद्दल कितें जो विशय आसा तो आपूण A to Z मामलेदारा कडल्यान रिपोर्ट घेता. मामलेदारा कडल्यान रिपोर्ट घेतल्या नंतर आपूण तेचेर थोडी स्टडी करता त्याच्या नंतर आपूण कितें हेचेर मार्ग बरोसो काडूंक शकता आपूण आनी हो तुमचो कितल्याशाच वर्साचो जो विशय आसा तो खंयचे पद्दतीन आपूण तो निभोवंक करता हे तेणी आमकां आश्वासन दिलें. आमी सांगला त्या प्रमाणे रिटायर्ड जज ती कमिटी फॉर्म करून सरकारान ह्या कमिटीचे आनी आमी जे देवस्थान अधिकारी आसा, महाजन आसा, लिगली महाजन आसा तेंची एक बैठक घेवन आनी कायदेशीर रित्या जे कितें आसा ते तेंच्यांनी प्रत्यक्ष आमी त्या मिटिंगेक आमचे कितें आसा ते मांडटले त्या प्रमाणे ह्या सरकारान आमचो व्यवस्थीत निर्णय घेवचो. श्री माया केळबाय पंचायतन देवस्थानाचो विशय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे मेरेन व्हरून न्यायाची मागणी करतले अशें नायक गावस आनी गोसावी गटा वतीन हरी नायक गांवकारान सांगले. दुसरी गजाल ह्या फुडल्या 1-2 दिसांक आमी आमचे गोंयचे माननीय CM प्रमोद सावंताक आमी जशे ह्या हांकां आमी निवेदन दिल्लेलें आसा तशें सेम निवेदन आमी माननीय प्रमोद सावंताक दितले आनी तेंच्या कडेन सुद्दां हेच मागणी करतले की बेगीनच्या बेगीन ही जात्रा येवच्या पयलीं हो पंचमीचो कळस उत्सव येवच्या पयलीं आमचो महाजनांचो जो विशय आसा रोगडोवन जो उरला तो व्यवस्थीत तेंच्यांनी बेगीनचे बेगीन सॉर्ट आउट करची ही आमी विनंती आनी निवेदन CM साहेबाक करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत.
कोडार IIT प्रकल्पाविषयी खासा ग्रामसभेची मागणी ग्रामस्थांनी केली. मात सरपंचान IIT आड खासा ग्रामसभा घेवंक ना. एका म्हयन्या भितर ही ग्रामसभा घेवपाक जाय आशिल्ल्याचे थळावे सांगतात. IIT आड खासा ग्रामसभा घेवंक नाशिल्ल्यान सरपंचाक अपात्र थारावपा खातीर बेतोडच्या ग्रामस्थांनी फोंडेच्या गट विकास कार्यालयात शुभम भरतू ह्या अधिकाऱ्यांकडेन सरपंच आड याचिका दाखल केल्या. तशेंच जाता तितले बेगीन सरपंचाचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आयज आमी हांगा भिडवून एक अपील एक एंट्री करपाक गेल्ले. जो सरपंच आसा आमचो बेतोडा पंचायतीचो मधू खांडेपारकर आनी IIT प्रकल्प जो आमचो कोडरे हे येवपाचो आशिल्लो तेका लागून आमी एक स्पेशल ग्रामसभा मागली. गेल्या 18 तारखेर आमी ते पंचायतीन एप्लिकेशन दिल्लें आनी ती स्पेशल ग्रामसभा घेवची अशें आमी तेका रिक्वेस्ट केल्ली. आनी ती ग्रामसभा जी आसा ती तेणें एक म्हयन्या भितर घेवपाक जाय आशिल्ली. आनी भिडोवक आमी हांगा मेळोन गेल्ले तेन्ना भिडोवन आमकां सांगलें की ग्रामसभा जी स्पेशल घेवपाचो तो फूल रायट सरपंचाक आसा म्हणून. आनी आपूण एका म्हयन्यान एक रिएक्शन घेवपाक एका म्हयन्या नंतर आपूण घेवपाक शकता म्हणून. आनी आयज तो एक म्हयनो कंप्लीट जाता. हेका लागून आमी एक भिडोवक हे अपील आमी निवेदन दिवन दिल्लें आसा. आनीक तेजे कडेन आमी एक रिक्वेस्ट केल्ली आसा की जे कायद्या अंतर्गत जे कितें जाता म्हणजे आमचो डिमांड आसा की सरपंच जो आसा सरपंचाक डिस्क्वॉलिफाय करचो म्हणून. पूण जे कायद्या अंतर्गत जे कितें जाता ते कायद्या अंतर्गत भिडोवन करचें अशी आमी ताका मागणी केल्ली आसा. तेच प्रमाणे हेजी एक कॉपी आसा ती आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक दिल्या आतां सांजचे आनी प्लस चीफ सेक्रेटरीक दितले. आनी आयज जर टायम मेळ्ळो जाल्यार आमी गव्हर्नराक दितले नाजाल्यार फाल्यां दितले. पूण हे तिनूय कडेन आमी कॉपी हेका दितले. आनी सरकारा कडेनूय आमचे मागणी आसा की जी मनमानी आयज सरपंच करतात ती मनमानी तेणी बंद जावपाक जाय. हेका लागून डायरेक्टर ऑफ पंचायत आमचो पंचायत मिनिस्टर आसा प्रवीण कुजिनो सर हांच्यांनी थंय लक्ष मारपाची दिवपाची गरज आसा. तेच प्रमाणे आमचे जे माननीय दोतोर प्रमोद सावंत आसा तेंच्यांनी गंभीरतायेन हांगा लक्ष घालपाची गरज आसा. एक खंयच हांगा कायद्याक भियेनासतना जर हांगा भिडवून जर हेचेर एक्शन घेतली जाल्यार आमकां न्याय मेळटलो. आनी न्याय आमकां मेळपाक जाय हे अपेक्षेन आमी आयज हांगासर येयल्ले आसा. सरकारा कडेन आनी भिडवो कडेन आनी बाकीचे जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडेन आमची कळकळीची विनंती आसा की तुमी हे सरपंचाचेर जाता तितले बेगिनाच्या बेगीन कारवाई करची पात्र करचे. नाजाल्यार कायद्या अंतर्गत जे कितें जाता कारण आमकां भिडवोन एक आश्वासन दिल्लें की 30 दीस जावच्या पयलीं आपूण तेचेर कांयच कारवाई करपाक शकना म्हणून ग्रामसभा तो घेना जाल्यार. आयज 30 दीस कंप्लीट जाल्ले आसा तेन्ना जे आमी म्हटलां की तेजेर ताका अपात्र करचो म्हणून. पूण कायद्या अंतर्गत जे कितें जाता ते तेंच्यांनी करपाक जाय. ज्या जाग्यार बेतोडा वासी येयल्ले की सरपंच IIT संदर्भात खास ग्रामसभा घेवपाक लायली सरपंचाक पूण सरपंचान अजून पर्यंत घेतली ना आनी तेजो टायम पिरियड जावन गेल्लो आसा. तेन्ना ह्या संदर्भात जी आसा तेणी शुभम भरतू हेजे कडेन तेणी हांगा याचिका दाखल केल्ली आसा की तेजेर जाता तितले बेगीन ही कारवाई करची आनी जाता जाल्यार ताका अपात्र करचो अशी तेंची मागणी आसा. बेतोडा गेले कितलेशेच एक म्हयनो माहीत जालो की ते IIT संदर्भात झगडटाले की IIT आमकां हांगा कसमचे हांगा नाका म्हणून. आनी त्या संदर्भात तेंच्यांनी ग्रामसभा स्पेशल ग्रामसभा आपयल्ली आपोवपाक लायली सरपंचा पूण सरपंचान ती आपोवना. तेका लागून आयज सगळे बेतोडा वासी जे नाराज जावन हांगा भिडो कडेन तेणी गट विकास कार्यालयान हांगा हें केल्लें आसा की निवेदन दिल्लें आसा आनी ते मॅटर कोर्ट भिडोची कोर्टान दवरची अशी तेणी मागणी केल्ली आसा. आनी सरपंचाच्या विरुद्ध जी कारवाई करूं मेळटा ती तेणी करची अशी तेणी सांगलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. बोगोरुसान गोंया येवपी टेम्पो ट्रॅव्हलराचो रामनगर गोंय महामार्गार भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातान टेम्पो ट्रॅव्हलर चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाली आनी 7 जण जखमी जाले. उपरांत तांकां उपचारा खातीर लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केले. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामा केला जाल्यार गोंया सावन म्हाल व्हरपी कंटेनर ट्रक रातच्या 7:30 वरांचेर अनमोड रस्त्याचेर उमटलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. आमी मोले आसा ज्या जाग्यार राती 7:30 सुमार एक्सिडेंट जाल्लो. जो कंटेनर गाडी गोंयच्यान वयर वयताली लोड घेवन ती जी
आमची मोलेम चॅकपोस्ट काडून जवळ 5 किलोमिटर अंतराचेर एक व्हडलें वळण आसा, त्या वळणाचेर ती गाडी हांगा रस्त्यार कोसळ्ळी, एक सायडीच्यान आडवी जाली आनी सकन जो माल आसलो तो रस्त्यार पडलो आनी हांगा जे आसा ते गाडी मातशी थोडे फार प्रमाणान रस्तो ब्लॉक जालो. जेन्ना पुलिसांक जी गजाल कळ्ळी तेन्ना पुलीस थंय धांवले आनी तेणी पळयलो, पूण रस्तो तेंच्यांनी क्लियर केलो आनी जी गाडी आसा ती सकाळी कंटेनर हाडून ते राती तेंच्यांनी पात्रांवान ती गाडी मातशी सायडीन काडलेली आसा. जेन्ना आमी ह्या संदर्भान पुलिसांक विचारलें तेणी सांगलें की तेंच्यांनी आजून पर्यंत कंप्लेंट दिवना आनी केस रजिस्टर्ड जाल्ली ना. जेन्ना ते येयले तेन्ना तो आमी तेजेर हे करतले केस. सद्याक सगळे रस्तो क्लियर आसा अशें कितें नागलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर उलयच्यान एकनाथ खेडेकर. गोंयच्या आदल्या तेंपावयल्या मनशाची कुडीची तांक तांची अजापीत करपी कर्तूब चड तेंपाची जीण ह्यो गजाली मतीन घेतल्यार त्या वेळावयलें खाण जेवण आनी त्या वेळावयली जिणे पद्दत चड जबाबदार आशिल्ल्याचें दिसून येता. पूण आतांचो काळ पळयल्यार आमकां फक्त रसायनीक भाज्यांची लागवड पळोवपाक मेळटा खरी, पूण धारबांदोडे वाठारांत अजुनय महेश आनी सुनंदा प्रभू ही जोडपी रानवटी जनावरांच्या आडमेळीक तोंड दिवन वत पावसांत घाम गळोवन कश्ट करून लोकांक ताज्जी भाज्यांची मेजवानी दितात. पळयात प्रभू फामिलीच्या जिणेचो प्रवास. घराकडे रोयता आमी, थोडे रोयता, थोडे भायलेय हाडटा आनी अशें घराकडे बेकार बसतले म्हणून आमी हांगा धंदो हें करता न्ही. हेजी पासून जी तुमकां रोजी रोटी मेळटा मेळटा ते खूब न्हू. आनी लोक जाता अशें येता सदचे व्हरपाक. माल उरना, केन्ना उरता केन्ना सोंपता न्हू. घरा कडेन थोडे फार तुमी थोडे आसा घेवपाक. जनावरां त्रास करता आमकां. जनावरां माकड बिकड पपायो बी आसा आमच्यो, म्हटल्यार ते माकड कांयच दवरिना. माकड पपाय बी लोकल अशें आहा. कांय दवरिना, आमाडे आसा म्हटल्यार ते कांय दवरिना, सगळी नाशाडी करून दवरल्या. म्हणून तुमी हांगा डेली आसता? हय, डेली आमी आसता हांगा. हय, सकाळ सांजे. हय हय. गाडो बी आसल्यार म्हाका कशें जाता, काडटना फ्रुट्स हाडले जाल्यार ते भितर पॅक करून दवरून आमकां वचूंक मेळटा न्हू. आतां आमी घरा कडच्यान सगळें हाडटा परत व्हरता म्हळ्यार मातशी त्रास जाता. गाडी बी हाडले सगळे तितून गाड्यान दवरूंक मेळटा. पॅक करून दवरले, चावी केली गेली न्हू. परत येयले उगडले जाय ते आतां पळय लिंबू सोडा करूंक मेळटा, पूण ते सगळें जाय न्हू मातशें. आनी आमचें म्हणटा तशें ह्या धंद्याक आमकां मातसो मोठो धंदो करपाक कितें दिवचें आनी लोकांक आमी मदतूय करता. अशें कोण बाबडे कांय ना घे व्हर दिता सुद्दां आमी आमचे पयशे वांटूनच पळयना, लोकांक सुद्दां चल. आनी शक्यतो आमी लोकांची एक सेवाच करता ही. आमी धारबांदोडे आसा ज्या जाग्यार आत्मनिर्भर जालेली एक जोडपी आसा की महेश आनी सुनंदा दोगांय हांगा स्वता घरा कडेन हांगा भाजी तयार करता, जावं पपायो बिपायो सगळी घरा कडेन करता आनी हांगा रस्त्या कुशीन लोकांची हांगा सेवा करता. म्हळ्यार लोकांक जाय तांकां गिरायकांक हांगा ती भाजी बी मेळटा आनी जाय तशी हांगा भाजी तेजे कडेन ताजी फ्रेश उपलब्ध आसता. काही प्रमाणात हांगा जी भाजी तेणी रोवना ती काही लोकां कडल्यान जावं बाजारा कडल्यान ती घेता आनी ती रस्त्या कुशीन हांगा बसून ती जी विक्री करता. हेजे पासून जी मिळकत मेळटा तेजे पासून आमी दोगांय आमचो संवसाराचो गाडो चलयता आनी जे कोणाक जाय जाल्यार तांकां मदतूय करता की कोणा कडेन जर पयशे ना तांकां भाजी जाय जाल्यार तांकां ती दिता आनी जाय जाल्यार मागीर तुमच्यान जाता तेन्ना पयशे हाडून दिवं अशेंय ती सांगता. पूण अशी आत्मनिर्भर जाल्ली ही दोगांय जोडपी जावन आसा. ती पयलीं बागायदारान काम करताली. एका महेशाक हांगच्यान वाळपय मारले तेन्ना तांकां वचपा येवपाक त्रास जावपाक लागले, तेणी सोडली आनी घरा कडेन आपली ही मिळकत करपा खातीर आर्थीक वेव्हार खंयच्यान तरी हाडपाकूच जाय म्हणून तेणी आपली पोरसान भाजी रोयली आनी पपाय रोयली. तेजे पासून हांगा ताका हांगा रस्त्या कुशीन बाबा गेली 3 वर्सां तो हांगा सतत बसता आनी ही दोगांय जोडपी हांगा वेव्हार करता. आतां पपाय रोवप म्हणल्यार रानटी जी माकड आसा वानर आसा हे कांयच दवरिना. लोकांची जी तेंचे पासून तांकां खूब त्रास जाता आनी रानटी जनावरां इतलो वाडल्या माकड हेंचे उपद्रव इतलो वाडला ते लोकांची पपाय बी फस्त करून उडयता. कांय दाणारे बिणारे कांय दवरिना. तेंचे फुड्यान राखोन 1 मिनीट जर कुशीन सरलो जाल्यार ती पपाय समज एक झाडाक 50 पपाय आसा जावं 10 पपाय आसा त्यो नाच जाता.
एक काबार करून उडयता आनी तांकां मोठ्या प्रमाणात लॉस जाता. गांवठी पोपाय जर सोदतली जाल्यार डायरेक्ट हांगा महेश आनी हांगा येयला प्रभू हांगा दारां बांदून उडयल्या जाल्यार गांवठी पोपाय तुका बरी पोपाय मेळटा आनी बरी फ्रेश भाजी मेळटा. तेन्ना सरकारा कडेन तेंची एक मागणी आसा की जाता जाल्यार खंयच्या संबंदीत जावं आमदारा तेणी एक मागणी केल्या आमदारा कडेन, त्या आमदाराक हे संदर्भात निवेदन दिल्लें आनी एक मागणी आसा की ताका एक खंयचो गाडो दिवचो तांकां. त्या गाड्यार ती ऑफलायन वेवसाय करून भाजी दवरून हांगा लिंबू सोडा करून जावं लोकांच्यो जावं आडसरां दिवन येण जाण्याचे पर्यटक आसा तेंच्यो गरजेनुसार ते हांगा तेंची उदकाची सोय आडसरां रुपान करूं शकता अशी तेंची मागणी आसा. तांकां बेगीन बेगीन गाड्याची खंत आसा ती दिवचो. गोमंतक टीव्ही खातीर धारवाडच्यान एकनाथ केळकर. राज्यात सध्या दिवाळीची नेटान तयारी चालू आसा. ह्या निमतान पारंपारीक कलाकारांक आपल्या आंगातली कळाशी दाखोवपाक एक माची मेळटा. दारबांदोडे मेटावाडो वाठारांतल्या महामार्गार सूर्यकांत नायक कितलींशींच वर्सां जालीं पारंपारीक पद्दतीन आकाशदिवे करून तांचो विक्री करतना पळोवपाक मेळटा. लोकांनी बेकार रावचे न्ही, आत्मनिर्भर जावचे तशेंच पारंपारीक वेवसाय करचो असो उलो सूर्यकांतान ह्या वेळार लोकांक मारला. पळयात. जे आकाशकंदील करता दिवाळे खातीर आनी हे अशें जवळ जवळ केन्नाच्यान करपाक लागता. जाले 15 दीस जाले करता. 15 दीस पयलीं कोण मागीर सुकोवचो पडटा आनी मागीर तो बडयो मातशें बऱ्यो सुकोवन मागीर ते बारीक कापून वताक सुकोवन ते बडयो कापच्यो पडटा. कोण्या पासून करता. कोण्या पासून करता. जवळ जवळ कितली करता वर्सां अशें करता एक 30-40 अशें करता वर्सां. मागीर गिऱ्याक आसता तांकां वयता. हय तशें मेळटा कितें नो प्रॉफीट नो लॉस म्हणजे ते तत्वारीच करता हांव. म्हणजे चड लुकसाणूय जायना आनी चड फायदो येना. म्हणजे अशें उत्सवाचे एक एक करता काय तूं दिवाळेकूच करता काय चवथी बी अशें आनी कितें करता. ना दिवाळेकूच करता. दिवाळेक ओके. आनी तूं कितें करतालें हेजे पयलीं बी. हांव तेच्या पयलीं शुगर फॅक्टरीन कामाक वयतालो हांगा डेली वेजीस म्हणून. डेली वेजीस. तो ह्या वर्साकूच हांव रिटायर जालो आनी पयलीं पासून करतालो चड बी करतालो म्हाका. आनी आतां मातशें हांव बी मातशें तुमकां मदत करता. आनी हे रंगकाम हेजी रंगोवपाची बी ते चेडूय करता मागेलें. सगळ्यांची कुटुंबाची सहकार्य आसता. सगळें करता. ओके. आनी अशी रेट बी तुमी स्वस्त दरान दवरिता काय कशें कितें आसता. रेट चड स्वस्त दवरता चड म्हारग दवरिना कित्याक लोकांक मातशें परवडपा जाय न्ही तें. हय. आनी लोकांची मागणी आसा तुमकां व्हरपाक. हय रस्त्यार लागल्यार व्हरता लोक. मेळटा मेळटा. गिरायक मेळटा. जे कोण अशे बेकार आसता न्ही तेंच्यांनी आत्मनिर्भर म्हणजे आत्मनिर्भर जावपा खातीर अशें कितें पारंपारीक आकाशकंदील करचे. आकाशकंदील करचे बाकीचे वेवसाय करचो जी आपल्या अंगी कला आहा ती. कला आसा जी आपल्या अंगी कला आहा ती दाखोवची लोकांक. ओके. इतलें सांगूं शकता. आमी दारबांदोड्या मेटावाड्या हांगा आसा जे जाग्यार राष्ट्रीय महामार्ग आसा तेजे कुशीक हांगा मोठ्या प्रमाणात दिवाळीचे जे आकाशकंदील आसा ते तुमकां पळोवपाक मेळटा. म्हाजे बरोबर आसा सूर्यकांत नायक. हो पयलीं शुगर फॅक्टरी कामाक वयतालो कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस. आतां वय जाल्ल्या कारणान रिटायर जाला आनी आतां आपली वेव्हार काय ना म्हणून तो पयलींच्यान आतां खूब वर्सां पयलींच्यान ते घरा आकाशील करताले आकाशकंदील. आतां तो ते आकाशकंदील करता पूण तेंची आकाशकंदील करपाचे खूब तरेची खूब परिश्रम आसा. पयलीं कोण मारून सुकोवचो पडटा आनी तेजी पासून बडी तयार करून तासून बिसून ते सगळें करची पडटा आनी शेवटी ताका रंगरोटी हाडून फोलीच्यो रंगरोटी हाडून तो आकाशकंदील तयार जाता. अगदी स्वस्त दरात 300, 350, 370 अशी दरान तो हांगा आकाशदिवे विकले वता. बाजारांत गेले हेज्या आकाशकंदिलाची रेट भरपूर आसता पूण ही लोकांची गरजी जाता हो तांकां एक अभिमानसो दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर दारबांदोडच्यान एकनाथ खेडे. भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री आनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हांणी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी इमारतींत लोकांच्यो कागाळी आयकून घेतल्यो. लोकांचे प्रश्न आपूण सोडयतलो अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें. पर्वरे तशेंच दाबोळे वाठारांतले रस्ते दुरुस्त केल्यात. फुडल्या कांय दिसां भितर सगळे रस्ते दुरुस्त जातले अशें मंत्री कामत हांणी सांगलें. तशेंच फक्त मुख्य अभियंतो रस्ते खणपाक परवानगी दिवंक शकता. ताच्या परवानगी शिवाय खंयचोच रस्तो खणपाक मेळचो ना अशी आपली सूचना दिल्ल्याचें मंत्री दिगंबरान सांगलें. कोणाच्यो PWDच्यो बारीक बारीक ग्रीव्हन्सीस वीच आय हॅव ट्राय टू रिझॉल्व. आय विल रिझॉल्व. बेजीक हे कितें लोकांक एडमिनिस्ट्रेशनाचे लोकांक त्रास जावपाक जाय. 4 फावटी मारतात एका फावटीन जावपाक जाय. हो म्हजो एफर्ट आसतलो. हांव ऑफिसराक इंडिकेशन दिलां म्हाका पावटी मारिना नाका. बारीक लोकांनी परते परते पावटी मारपा नाका. एका फावटीन तांचें काम जावपाक. कदंबा बस स्टँडाच्या मुखार पळय ते ज्यो पार्किंग लायता ते तांकां डेव्हलप करचें सुद्दां ते ऑलरेडी तांणी हें घेतलां प्लॅन केला. थंय सारकें पार्किंग बरें प्लॅन करूं. थंय जर टेंडर करात म्युन्सिपाल्टी वील गेट रेव्हेन्यू.
पेट्रोल पंपाचो इशू ना पेमेंट करूं ना त्या पेमेंटा खातीर तांकां हांवें सांगिल्लें आनी भारत पेट्रोलियमान पयर मिटींग घेवन हांवें सगळे तांचे पेमेंट आशिल्ले ते आयले. आतां एक डायरेक्शन दिलां हाजे मुखार पायपलायन प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराची एनओसी आसा तेचे भायर कोण करता कोणाक रायट ना. कलेक्टरान सुद्दां लेटर दिलें जाल्यार सुद्दां प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियराचे परमिशन घेवपाक जाय नाजाल्यार ताजेर क्रिमिनल केस रजिस्टर करपाक जाय. ज्या दिसाच्यान PWD मिनिस्टर जाला त्या दिसाच्यान हांवें सायटी सगळ्यो चडच्यो वचून पळयल्यो. दाबोळेचे पळयल्या, पर्वरेचे पळयल्या, ज्या जागे सगळे पेड्ड्यार जाले. आतां ऑलरेडी थोडी कामां स्टार्ट जाल्ले आहा. थोडे आमी जेट पॅचर घालून इमिजिएट गणपती पावोवपा खातीर ज्या जाग्यार रस्ते पेड्ड्यार आशिल्ले ते हांवें पर्वरी बी 2-3 सुद्दां जेट पॅचर एका दिसा घाल्या. 3 दिसां खातीर जेट पॅचर घाल्या, 3 जेट पॅचर घाल्या. गणपती पावोवपाचो जो रूट आशिल्लो तो इमिजिएटली रेक्टिफाय करून अशें खूब कडेन केलां. सो म्हजो एफर्ट इज टू प्रोवायड गुड रोड टू द कम्युटर. काम चालू आसा सगळे कडेन हॉट मिक्साचे खंय खंय आसा तें चालू जालां. मागीर एक थोडे दिसा भितर एक बाय द एंड ऑफ नोव्हेंबर बी सगळे रस्ते बरे जाल्ले पळोवपाक. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना.